सांखळे नगरपालिकेचो कबीर शिरगांवकर भाजपाचो कार्यकर्तो सप्तकी बाजारांचे कारण दिवन परवानगी फाटी घेवन ही एकदम हलगर्जीपणा सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय संघटना तशेंच विरोधी पक्षान हाचो आझाद मैदानार एकठांय येवन निशेध केलो। आता ही सभा त्याच दिसा म्हळ्यार 16 जानेवारीक सांखळेच्या विर्डी आमोणा पुला कुशीक आशिल्ल्या मैदानार 4 वरांचेर जातली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक हिम्मत आसल्यार जाहीर सभेक येवन उलोवन दाखोवचें अशें आव्हान संघटनेन केलां। सगळ्या गोंयकारांनी ह्या सभेक व्हडा संख्येन येवन तेंको दिवपाची मागणी संघटनेन केली। All the people in Goa, please gather in large numbers in Sakhi. 16 January opinion poll day. Our second opinion poll. उदका खातीर हे मोस्ट इम्पॉर्टंट लायफलायन आनी ती लायफलायन आमी जिवीत दवरपा खातीर हे आंदोलन जावपाक जाय। लोकांनी येवपाक जाय। तुमकां उदक नासतलें। आतांच पयलींच आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता एप्रील मेन मागीर उदकूच नासतलें। 6 तालुक्यांक उदक मेळचें ना पिवपाक। हे तुमकां कशें समजना, लोकांक कशें समजना हे लोकांक समजुपाक जाय। म्हादय जे उदक जे आमकां मेळपाक जाय जो पर्यंत ते आमकांच उरतले जो नॅचरल कोर्स आसा तो पर्यंत हे एज्युटेशन फक्त 16 तारखेक न्ही हे एज्युटेशन कंटिन्यू दवरचें पडटलें। व्हेन्यू आतां सगळ्यांनी आमकां फोन करून विचारले, सगळे लोक कन्फ्यूज जाले व्हेन्यू बद्दल एज्युटेशन जातलें काय ना। पण हांगा हे आंदोलन जन आंदोलन उबारपाक एडवोकेट हृदयनाथ शिरोडकर, महेश मांबरे, विकास भगत, तनोज अडवळपारकर आनी समेस्त जे लोकांनी इतले म्हणजे ह्या लिडर्सांनी इतले त्रास घेतल्यात, इतले तांणी काम केलां आनी हो लढो उबो जाला। लोक सगळे डायरेक्शनान सांखळे येवपाचे आसता, रेडी आसात। सगळे गोंय पेटलां, सगळे गोंय येता रेडी। आनी ह्या आतां अपील करता तुमकां 16 तारखेक एज्युटेशन कंटिन्यू जाता। म्हादय आंदोलन जातलें, सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय। आनी व्हेन्यू सांगता तुमकां ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू विर्डी आमोणा ब्रिज, लक्षात घेयात। ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळी हे एज्युटेशन जातले। त्या ग्राउंडार तुम्ही व्हड संख्येन सगळे लोक गोंयकार, दॅट इज महासागर, व्हडलो जन आंदोलनाचो महासागर जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार, कोंकणी एज्युटेशनाच्या वेळार, सगळे हाच्या वेळार जो दाखयलो। सेम म्हादय खातीर, आमच्या आवय खातीर आमकां उदक जाय, आमकां उदक पिवपा खातीर ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एंड एनवायरमेंट सगळे हाचे खंय वाचोवपा खातीर परत एकदा सांगता ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळे त्या दीस तुमी येयात 4 आनी आमचो म्हादयचो लढो सक्षम करपा खातीर आमचो लढो 16 तारखेच्यान सुरवात जो जाता तो कंटिन्यू कितले वर्सां उरतलो आमकां खबर ना, पण आमी कंटिन्यू करया। आनी हो तुमचो तेंको आमकां सामको म्हत्वाचो आसा। कन्फ्यूज जायनाका, सांखळेनूच आंदोलन जाता।